सांखळेचो आदलो आमदार प्रताप गावस फाटले वेंचणुकेक काँग्रेसीन उमेदवारी दिवंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसींतल्यान विधानसभा वेंचणुके वेळार भायर सरिल्लो। आतां तांणी परत काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केला। प्रताप गावसान ताच्या कार्यकर्त्यां बरोबर बेरेस्तारा काँग्रेसींत प्रवेश केलो। पक्षाचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान ताच्या पक्षान स्वागत केलें। बाब प्रताप गावस आमचो पयलींचो आमदार, ज्या आमदारान आतांच्या मुख्यमंत्र्याक बाय इलेक्शनाक त्या मतदारसंघान हरयल्लो आनी हरोवन तो आमदार जाल्लो। तो बाब प्रताप गावस आयज घर वापसी करता, काँग्रेस पक्षांक रितसर परत प्रवेश करता आनी तेजें परत आमच्या पक्षांक स्वागत। आनी म्हाका दिसता की प्रताप गावसाच्या रुपान आमकां सांखळेक आनी सांखळेचे सरावंडींग तेजे जे फॉलोवर आसा, सपोर्टर आसात, तेजो आमकां पक्ष वाडोवपाक घट करपाक खूब मदत जातली। विधानसभा वेंचणुके वेळार आपणाक काँग्रेसीची उमेदवारी दिवंक नाशिल्ल्यान काँग्रेस पक्ष सोडचो पडिल्लो अशें प्रताप गावसान परत प्रवेश करतना पत्रकारांक सांगलें। पार्टीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर जालो तेन्नाच खरें म्हणटाले आमी काँग्रेस पार्टींत प्रवेश करपाचें अशें गेले वर्सभर आमचें चालू आसलें। पूण कितें ना कितें मदीं अडी अडचणी कार्यकर्त्यां कडेन संपर्क एका म्हणजे आमचे कार्यकर्ते सांगताले तूं कित्याक रावला आतां काँग्रेसीनूच चल म्हणून, असो राष्ट्रवादीन रावन हें कांय ना म्हणून। कित्याक गेले फावटी आमी राष्ट्रवादीन गेल्ले ते आमचेर 5 वर्सां आमी एक्चुअली पार्टीक लागून पयलीं पासून काम करताले आनी हे काँग्रेस पार्टींत पयलीं सुर्लकार एकदां निवडून येयल्लो, तेच्या नंतर चंद्रकांत वेरेकर आनी गुरदास आनी तेच्या नंतर आमी येयल्ले अशें निवडून येयल्ले। आनी काँग्रेस पार्टीचें पयलीं MG बाले केल्लो, तेच्या नंतर BJP जाली आनी ही BJP आसतना तांकां फायट दिवपी गुरदास गांवस आनी तेन्ना म्हाका दिसता गिरीश आनी तेवटेन जितेंद्र देशप्रभू हेच प्रचाराची सुत्रां तेंच्यांनी हातीन धरून खरें म्हणटाले। आनी आयज खरें म्हणटाले अध्यक्ष बरो मेळ्ळो आसा, तांकां खबर आहा ग्रासरूट लेवल कशें काम करपाचें, तांकां एक तेंची धडाडी आसा आनी आमकां खबर आसा ते ह्या नॉर्थ गोवान जैतिवंत जातले आनी आमचे सगळे जे कार्यकर्ते आसा ताका संपूर्ण पाठिंबा दितले। लास्ट टायम कितें जालें, लुईजीन अध्यक्ष आसलो, लुईजीनान सांगलें की तिकीट तुजें काम आपल्याक खबर आसा, गुरदासा फाटल्यान तुका तिकीट बी दितले। आनी मागीर म्हाका अशें आयकूंक गेलें की 6 स्टेटी आसले पळय, 6 स्टेटी तुका थंयसरली हांगासरली हेवटेंची गोंयची कांय खबर ना अशें आयकूंक गेलें। आनी ताका लागून ताका तूं नॉर्थान इनवॉल्व जावं नाका, तूं कितें आहा तें सावथानूच पळय अशें जालें। आनी त्या टायमार तिकीट दिवंक ना। मागीर 15 दीस आसतना मागीर आमी राष्ट्रवादीन जॉयन जालोय। ना 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 आतां तिकेटीचो प्रश्न येना न्हू, तिकेटीक टायम आहा, अजून 3 वर्सां उरलें, आतां 2 आतां सद्या लोकसभेचें इलेक्शन अनकंडिशनल आमचें कांय अरे मुख्यमंत्र्याक आशिल्ले सरकाराचे हेतू वयचे जाणून तो काँग्रेसी येता म्हणजे पळय त्या कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान मुख्यमंत्री आसा